त्यांचे कडेन नेतृत्व ना ना म्हणटा तुम्ही डिसिजन घेवपी मनीस त्यांच्यात हांगा गोंयांत ना त्यांचे जे कितें आसा मनोहर पर्रीकर नंतर सगळे त्यांच्या अध्यक्षा कडेन आनी हायकमांडा कडेन हे तेणें आमकां सांगलें आनी हे खरें आसा सो इतले दीस तर आमी रावल्या 8-9 म्हयने तर आनी 20 दीस रावपाक हरकत ना गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सुदीन बाब नाका आनी कोणाक दियात अशी तुम्ही अलायन्स पार्टनरांच्या धुसफुसीक लागून तांकां चार्ज दिवप शक्य जाल्लें ना गोवा फॉरवर्डा कडेन हांव उलयलां विजय बाब सरदेसाय कडेन ताका हें सरकार चलपाक जाय आनी त्या खातीर सुदिनाचें नेतृत्व ताका मान्य आसा व्हेरी बिग अनाउन्समेंट येस डेफिनेटली तांकां कसलोच प्रॉब्लेम ना त्या आमचे दोगांच्यो बैठकी जावन आमी आमच्या मदीं जी गजाल सुरवातीक 1-1.5 म्हयनोभर पयलीं आशिल्ली की हाका चार्ज दिनाका ताका चार्ज दिनाका तशी 1.5 म्हयनो ना 2 म्हयने जाले तशी म्हाका जाल्यार दिसता गोवा फॉरवर्डाचें ऑब्जेक्शन आसपाक जायना ह्या गजाली न्ही सुरवातीक आनी कोणाचें आसत सुरवातीक जेन्ना आशिल्लें ताजे उपरांत तुमी म्हणटा की तुमच्यो बैठक जाल्यो आनी आज नेतृत्वाचो चार्ज सुदीन बाबा कडेन दिल्यार कोणाकच प्रॉब्लेम आसुना सोडून गोविंद गावडे ते हांव नकळो आय डोंट मायंड पण आमचे एक पक्ष ह्या नात्यान आज गोवा फॉरवर्डाक ताचो प्रॉब्लेम आसचो ना अशें म्हाका दिसता कारण आमी तुमी म्हणटा की ह्या सरकारांतले 3 जे मेजर घटक आसात तातूंतले मोगू आनी गोवा फॉरवर्ड आर ओके विथ सुदीन बाब्स लिडरशीप बीजेपी ओके आसतली ते त्यांनी त्यांचे हायकमांड ठरयतले न्ही त्या खातीर तर आमी रावले न्ही आतां तुमकां दिसता ओके आसतली आसूं जाय सरकार चलूं जाय लोकसभा इलेक्शन घडपाक जाय जाल्यार कोणी तरी एक कॉम्प्रोमायज करून ते एक कॅन्डिडेट आसूंक जाय